मिंगेल वाज हो आमचो भाव सोंपल्यार आयज एक वरस परता ताका सुर्गींचें सूख मागून मिसाची भेट ताचे इंतेसांव घेवन हांव समर्पितां ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय हांव मागतां तेच परी आमचो आदलो पादिगार फादर कोंसांव सिल्वा सोंपल्यार आयज 3 वर्सां परतात ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया देवाक दिनवासुया ताच्या मुण्यारपणा पासत ताचे विगारके काल आमकां जाय ती देणी फावो जाली देवान ताका सुर्गीचें सूख दिवं म्हूण आमी मागुया तेच परी आयज आपलो वाडदीस समरुपतात जास्मेला गोम्स शनायडा फेर्नांदीस आनी रोमियो आफोन्सो देवान तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया आनी तुमच्योय गरजो बारून भोगतीपणी ह्या मिसा भेटयेंत वांटो घेयात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं प्रितीच्या बाबडीन पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया सोळ बलिश्ट सर्वेस्परा समेस्त भाग्यवंताची गोठाय तूं भाग्यवन गोंजाल गार्सिया पावलो मिकी आनी तांच्या सांगात्यांक रोग साक्षीपणाच्या वाटेन सोम्याच्या कुर्साचो पाटलाव करूंक तुवें आपयलय आनी तेच वाटेन सासणीक मोहिमेक पावयलय तांचे कालती विणवणी मानून घे आनी तांचे वरवीं कुर्सायल्ल्या सोम्याचो पाटलाव करूंक आनी मोरोप्रियान भावार्थ सांबाळून तुका विस्वाशी रावूंक तुजो देवीक आदार आमकां दी हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता
सासनांच्या सासनांक आमेन. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखयता. कोश्टां दुखींनी, अडचणींनी, हाल उपद्र्यांनी आमचेर जेरमोन मारले तेन्ना, आमकां बोनकोणींत घाले तेन्ना, आमचेर खोलपोले तेन्ना, तशेंच वावरा कोश्टां मदें वो जागरण आनी उपास आमकां करूंक पडले तेन्ना आमी थीर रावल्या. साद्या मोनान, जाणवायेन, मातमेपणान, बोलेपणान, पवित्र जिणेन, ओसोल मोगान, सोत उलोवन आनी देवाचे पोदवेन आमी चल्ल्या. दोनूय हातांनी प्रमाणीकपणाची हातयारां घेवन आमी झुजल्या. मान तसो बेमान, बेआबरू आनी आबरू ही आमची गोत. आमी सोत उलयता आसतनाय आमकां दोंगी कशे, आनी सगळीं आमकां वळखतात आसतनाय आमकां अनोळखी कशे दवरल्यात. तशेंच मरणांक पावलोले पूण आमी अजून जिवे आसा. आमकां मारल्यात, बडयल्यात, तरी आमचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक ना. दुखी बरीत, तरूय आमी सदांच संतोश बरीत. गरीब, तरी जायत्यांक ग्रेस्त कोत्ता. आमचे लागीं कांय ना म्हूण आमकां दवरल्यात, तरी आमचे लागीं सगळें आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लुवणी. पोतून म्हणया. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लुवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान पोत्तून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशलकायेन आसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लुवणी. ओन बावार्थी लेगून म्हणोंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. ओय, व्हड व्हड ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लुवणी. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक पोत्तून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लुवणी. जबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लुवणी. वेता वेता दुकांबरी चोल्लीं हातान घेवन वोमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बरे. जबाब. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायोनां गावून कोत्तात लुवणी. उद्गाराक आमी उबी रावया. Solves por azul, 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 solves por azul. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच बागी. स्वर्गीचें राज खरेंच ताचें. Solves por azul, 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 solves por azul. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं.
मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सगळ्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो जीव एकाच फाराक एमकोणान नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियात पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना तितलेंच न्हय तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात म्हणटच तुमी भियो नाकात शेरकांच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक वर्ती देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशांचेर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उचीर हांवूय परगट्टलो पूण मनशां उचीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उचीर हांवूय नाकारतलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबळीनो आयज पवित्र सभा भारताची पवित्र सभा उगडास कोत्ता गोंजाल गार्सिया पावलो मिकी आनी सांगाती हे रॉक साक्षी जे जापानाक मेल्ले भावार्था पासत तांचो आयज उगडास कोत्ता आनी गोंजाल गार्सिया आमचे वासायचो कित्याक म्हणटा जेन्ना पुर्तुगेजांनी थोडे जागे कब्जे केले ओ राजवट सुरू जाली पुर्तुगेजांची ओदीक बरे भाशेन घातल्यार when the kingdom of Portugal started in India or reign of Portugal started in India तेन्ना गोंयचे बराबर आसलेले आतांचे बॉम्बे बासेन वासाय आनी सालसेट शाश्ट गोंयांतूय सालसेट आहा थिंगा बुमूय ते सायडीनूय सालसेट आसलेले हे जागे पूण हे जागे ताणें दिले देणगी कशी ब्रिटिशरांक जेन्ना पुर्तुगाल राजाचें चेडूं ब्रिटीश राजा कडेन चार्ल्स II हाचे कडेन काजो जालें ताणें दोत कशी ओ डावरी कशी दिली हे जागे ताणें मागले आनी तेमी ताका दिली तेन्ना क्रिस्तांवपण शिंपडलें ह्या जाग्यार आनी म्हाका गोंजाल गार्सियाची ओळख मेळ्ळी आमच्या घरांत सदां म्हयन्यान अजून पर्यंत दोन बसको माडोना येता आनी तांची एक परंपरा आसलेली डिसेंबराच्या म्हयन्यांत ते आनीक एक धाकटी बुकलेट धाडटाले एक सांता विशीं ओ इगोज मातीच्या कितें घडणे विशीं जाय इतिहासान जाल्यार ताचे बरी कलरफुली एक्सप्लेन करता आनी हांव तें वाचतालो आतांय जेन्ना हांव विसव घेवंक घरा वेता तेन्ना म्हयन्याचो 2 बसको सोदतां आनी हो बूक मेळ जाल्यार इट्स माय जॉय बेडीचेर आसतले सगळे पायल करून वाचूंक आनी आजून जेन्ना हांव प्रवचन करता म्हज्या दोळ्या मुखार येता गोंजाल गार्सियाची खबर हांवें तितूंत वाचतली ते बुकलेटीन ते पुस्तिकेचेर वाचतली आनी निमाण्यो पेजी म्हज्या दोळ्या मुखार येतात कशे परी कुर्साक वेंगोवंक हो गोंजाल गार्सिया धांवलो गोंजाल गार्सिया कितें आसलेलो मुजाकच्या बारीक आसलेलो येदोच इरेसो पूण तरी पासून धांवलो दोंगरार म्हाका माताय जेजू पासत माराय मुगे रोगता वरवीं जेजूचो भावार्थ परगट जावं आमी मुठाय न्हू वर्स वेता तितलो आमचो भावार्थ मेच्युअर जाता ती परिपक्वताय येता वर्स वचोन जाय आंकड वाडूंक न्हय पूण तेदो ना चिंता त्या काळार पुर्तुगेजांनी राजवट कॉमेस केली मे बी 500 वर्सां आदीं आनी थोडेच दिसा एक 40 वर्सां भितर 50 वर्सां भितर पयलो भारताचो सांत पयलो मार्तीर भारताचो धर्म परगटूंक गेल्लो तो आमकां फावलो तेका लागून प्रितीच्या बाबळीनो 2 वस्तू हो आमचो भारताचो सांत आमकां आपयता आमचे धर्म 500 वर्सां जाला कितले आमी मरूंक तयार आसात जेजू पासत मार्तीरपण आमी कितलें आपणायता आज जेजू सांगता पयल्या शिव वर्तमानांत कुडीचो जीव काटाय तेंक भिनाका पूण आमी भिताय न्हू कुडी लागत आमी कितें जालें जाल्यार आमी कोणें कितें केलें जाल्यार
भिताय न्हू धर्मा पासतचो हे भाशेन बेस्ट साद्या वस्तून लगूत आम कुडीक त्रास दिवपा सोदनात सॅक्रिफीस म्हणटा ते आम करूंक सोदनाय तेका लागून आयचो संदेश मरनाक भियेनाका क्रिस्तांवपण आनी मरण बराबर वयता आताक हात दिवन दोगांय चलतात तूं क्रिस्ताचो पाटलावदार तुका मरूंक जायेंच एक ना एक दीस तुवें मरूंक जाय जावं कुडी वाटेन जावं ओतम्या वाटेन आनी जेन्ना तूं मरतलो तेन्ना तुजी भावार्थाची परगटणी पुराय म्हूण तूं समजपाचें ह्या पासत भिनाकाय धुमाळो कमेसालो उपद्रे कमेसालो भिनाकाय पर्सिक्युशन जालें म्हूण भिनाकाय कित्याक आयज पर्यंत लोक भिता मणिपूर जालें तें शिंग जाल्यार कांय जाचना आम गोंयकारांक भिवपाक गरज ना अभिमानान मरों पडटा मोरया कित्याक जेजून हें जिवीत दिलां आपणाचे मोहिमे पासत आनी मरणा वरवीं दर एका क्रिस्तांवाच्या तो आपणाक मोहिमा जोडून घेतलो गोंजाल गार्सिया एक्चुली परब काल जावपा जाय आसली पूण काल आमच्या कथिद्रलाचे समर्पणाची परब आसली देखून आमी गोंयांत आयज कोत्ता फेब्रुवाराचे 7वेर आनी वर्साच्या वर्साक ही चाल आमी पाळटा उगडास करूंक आमी आजून भारताक सांत रावता जाय ते हेंक मातीर मारले तेंक कोचे हेंक मातीर मारले हाचो वो आहा आमगे मातीर जाल्यार भिनाकाय जितलो तूं जेजून त्रिकता मरणा तुका भिरांत आसपाना धुमाळ्याची तुका भिरांत आसपाना कोश्टां दोगदांची भिरांत आसपाना सॅक्रिफिसाची तुका भिरांत आसपाना मरूंक तूं राज्य आसतलो कित्याक तुगे हो ओतमो तुगे ही कूड मेकळी आसा अननेसरी राटावळ आहाय तितूंतली पूण तुका तरी संवसारा मोग चड तुका तरी संवसारा लाभ चड सारको संवसारा आस चड सगलें ओजें तुजे कुडीचें आसलें सो कितकोन काडूं हांव मुगे कूड निर्मळ नितळ क्रिस्तादीच्या भोव कोटीन तेका लागून तें चित्र म्हाका भोव गरजेचें 10वी वेता तो कुटसार मरूंक आनी सांगता या चड या हो दोंगर म्हाका फुरीस दिसती पडटा तयार केला मरूंक प्रितीच्या बाबणो वेळ काळ येतलो आमी भियोन रावता न्हू भिरांतीन न्हू आम मुतलीं आनी जेन्ना जुट्टे मुखार आम उबी रावतलीं देव म्हणटलो तूं भियोन मेला म्हाका गोवायकी दिन मेलना गोंजाल ग्रासिया विनोती करूं आनी आमची भिरांत आमी सोडूं आनी रोगतान जाल्यार रोगतान जेजूक आमी परगटूंक पावूं भेटोनेक आमी गायन गावया खालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 6 C20 पेज 36 उबी रावया म्हज्या बाबडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मनीक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून बापा खरोच तूं सॉरी
भो पवित्र बापा तुज्या भाग्यवंत रोख साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता तितून दोळ्यान मानून घे आनी तीर बाबातान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय गोठाय दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काड्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो गोंजाल गार्सिया आनी ताच्या सांगाती रोख साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परीन तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें ताचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं तुजें बळ सोपुर्णायेन पोट चलयताय देखून सर्गींच्यान देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारिल्ले जे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकरा मिंगेल कांदिदो वास तशेंच सोंपून गेल्ले फादर कोसिजॉन दे सिल्वा हांची काकलूत कर ताका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेले बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते आतां पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता
अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोमदूत, भाग्यवंत गोन्साल गार्सिया, पॉल मिकी आनी ताचे सांगाती आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक, आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवडकी हृदयान महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार ताचें दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओथम्या मोच्या गायन कोर जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावया. D30 आणि 4 पान 60 आणि 5. D34 पेज 65. Othmea mocha gayon kur, usha gayen ulasun, oje bidorci eda, osudiu
duke voi cer, orlo pas, cari sale la duși. Odlia mocia, caior cor, ușa caie, ulasu, moce bitor ciela, mozo Deus, moce bitor ciela, mozo Deus, mo Jesus. Prattuya, सोर बलिश्ट आनी बोमोगाळ बाप्पा, कुर्साच्या कुटाची जाणवाय तुज्या रोख साक्षां उदेशी विचित तरेन तुवें उगडापी केल्याय. आनी कुर्सार जेजून भेटयलेल्या योजनांची गोठाय ह्या संस्कारान तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन समेस्त मनशाचे सरवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां करपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया निर्भागी आमची काळजां के 7 पान 142 के 7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां भरी गांवची तूं चुकेसाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां भरी गांवची तूं चुकेसाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो परजोर जेजू,